the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 यीशुवे वंदने. यीशुवे वंदने. यीशुवे आराधने. यीशुवे आराधने. यीशुवे स्तोत्र. यीशुवे स्तोत्र. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Praise you, Jesus. Love you Jesus. Love you, Jesus. Adore you Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 मगर बापनी नो हम जो सुमिया हम चमोदे अंगत सरसा यसुमिया की स्वागत करूँगा यसुमिया का आराधना करूँगा यसुमिया की स्तुति करूँगा मी अंगत सरजमल्या कीर्तन गर्मंदा तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सर्वेस्पराची स्तुती करा ताच्या नावाची स्तुती करा आज ताची स्तुती करूँ ताचे आशीर्वाद जोडूंगा मी हांगा आयल्या सक्रमेंता जेजू स्वागत करिया तो आमचो आसरो तो आमचें बोळ तो आमचें कडप तो आमचें सर्वस्व हे आमच्या आसऱ्याक हे आमच्या कडपाक हे आमच्या भद्र कोटेक आमी स्वागत करिया आमचें समर्पण करून दिंबेर पडोवन हें गीत आमी गावया तूंच म्हजो आसरो स्तुति करो अंगा से सुम्या अंगा वासा अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा जेजू अंगा वासा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan Jesu, Oglap Jesu, Aradan Jesu, Shatala bala 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 la 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 hala. Yesu, Yesu, Yesu. Jesu, 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 Jesu. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shatala bala 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 la 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 hala hala. Yesu, Ergan Jesu, Oglap Jesu, Aradan Jesu, सगळं काळ जवळीत असम्या तू बवतो दे तू गजामाई मधु गजवराdan Oglap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tu kasmiyan Jesu, Oglap tu kasmiyan Jesu, Aradan tu kasmiyan Jesu, Vandan tu kasmiyan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Bosyami. Amsa sumiyam chamodanga sarasa. Kirtan 113, Psalm 113.
किती म्हणता हालेलुया किती म्हणता हालेलुया हालेलुया किती म्हणता हालेलुया सर्वेश्वराच्या सेवकांनो सर्वेश्वराच्या सेवकांनो स्तुती करा स्तुती करा सर्वेश्वराच्या सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा नावाची स्तुती करा सर्वेश्वराचे नाव सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाऊ सदैव जाव आता आणि आता आणि सदांकाल सदांकाल उदेते तावन उदेती ताव अस्तंतेपर्यंत अस्तंतेपर्यंत सर्वेश्वराचे नाव सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाऊ सदैव जाव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतर आमकां सांगता सर्वेस्पराची स्तुती करूं सर्वेस्पराची स्तुती करूं कित्याक सर्वेस्पराची स्तुती करी सई कित्याक आशीर्वाद मेळच्या खातीर आशीर्वाद मेळच्या खातीर मागीर सर्वेस्पराची स्तुती कित्याक करी सई कीर्तनकार म्हणटा हांगासर सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी कितें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा मळबा वयर ताची महिमा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको दुसरो कोण आसा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको दुसरो कोण आसा उन्नती ताचें सिंहासन उन्नती ताचे सिंहासन सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा कोण आसा कोणी आसा गी ना या आमच्या सोम्या बराबर कोण आसा गी ना सत्य सांगा येणे तेणे काही म्हणी लिपोन दवरलां गी हा बोलसान म्हणी हाडलां गी हा आसा गी आमच्या सर्वेस्परा सारको आसा गी काही म्हणी माळ्यार इतलांत हा पोंडांत गुंडयेंत काही म्हणी दवरना हा थोड्यांक तशें भोगता न्ही गी तर आमच्या घरा कोण गे आसा कोण आसा गुंगो कोण आसा हा थोड्यांक देवाच्या गे व्हरतो कोण गे आसले बरें भोगता पदर आमच्या घरांत काली बांदली पोटली आसा कळ्ळें गे पोरू आमी अर्थिंगाक फोण काडटाना उस्तिताना आमकां तगड मेळ्ळें कळ्ळें गे ताका 3 कालिंगे आसले डॉट 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 तांबडे तांबडे ताच्या उपरांत घरा समाधान तर ना फातर आमच्या देवा सारको कोणी आसा गे ना मू आमचो देव व्हरतो सक्तिवंत बलिश्ट वय गे पूण आमकां कित्याक भिरांत मागीर न्ही गे पुटलेची भिरांत कित्याक वय गे न्ही हा थोडे बटी आसा तशें एक बटी हांव एका फिरकेचीत आसतना कुमगारावरून गेलो कळ्ळें गे सकाळीं बडी कुमगारान येतना एक स्त्री जाडून आसली फादर फादर आमचे पेरी रुकार काली उमकळटा पेरी रुकार कळ्ळें पेरीच्या रुकार आमच्या कालिंगी पोटली उमकळटा पोर नतली बाद कोणी घेवन उमकळयल्या काले म्हणी केलां दायजें कालें आसा पोटलेंत पळयलें ना पळयलें पयस न्हू तातूंत लिंबे आसात तरणी मिरसांग आसा कांय फुलां आसात आनी कांय इल्लेशें पिठो आसा कोणी घेवन उमकळयलां वता आनी त्या दिसा त्या रुकार पळयल्या त्या दिसा तो आज नुसर म्हजी भलायकी कित्त बरी ना हा कितें म्हजे लागीं कोण आसा हांगासर कोणाक हाडून येयला हांव हा 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 कोणाक हाडून येयला हांव हा म्हजे लागीं कोण आसा जेजू विशयान उलयूंक उलयना ती उलयता कोणा विशयान पिरीच्या रुखान उमकडटल्या पोटले विशयान कळ्ळें गे फादर जेजू काडून येयल्यार जेजू कसो आसा नंत ना कळ्ळें गे जेजू विशयान एक शब्द ना
हांव जेला भितर इकताना सुरू जाले पोटलेचो विशय कळ्ळें गी कुमगार दिलो कुमगार दिल्या उपरांत फाटी येता आसतना पदर पदर पोटली कळ्ळें कळ्ळें पोटली कितले दीस ना 4 दीस जाले पादर 4 दीस जाले पोर बुधवारा सोमारा उडयल्ली आज शुक्रार सोमार मंगळार बुधवार बेस्तार 4 दीस ते आयल्या उपरांत म्हजी भलायकी इतली बरी ना मोतीक समाधान ना खाली तकली पिशान तर जाता बदर ती एक पोटली तुमी काडटा ते जायत म्हणे हांव गेलो पेरेरू कांबळा वचून पंट बगयता म्हणटा बद बद तुमकां कांय जायत मागीर म्हजो हुस्को आहा तिका तुमकां कांय जायत पूण म्हजे लागीं कोण आसा हा आनी दुसरे कडेन वचोंक का कोण आसा हांगा दवरला हांवें कोण आसा जेजू आसा पूण जेजू विशयान उलोवंक उलयना ती तिका दुबाव जेजू आसा म्हणून तूं गोत्तू ना जेजूची सकत ही ती नेना मागीर कशेंय घाण बगोवन ती पोटली काडली प्लास्टिकाची कळ्ळें गे पळयलें उक्तें करून पळयतना सुकल्ले लिंबे आसात कांय सुकल्ल्यो कांय मिरसांगे आसात कांय इल्लीशीं फुलां आसात कळ्ळें गे पुरा काण गेलें आयलो आनी हांव पळयलें हांवें म्हळें तिका हें कोणेंय उमकळयल्लें न्ही कोणेंय हाडून दवरलें न्ही कळ्ळें गे बसाच्या कंडक्टरान आसा पळय चेंज केल्लीं फुलां आसात बस वेताना ताणें खाण उडयल्या वर्सार हिच्या पेरी रुका उमकळना समजलें आनी सोमार तो शुक्रार पर्यंत ह्या उमकळलेल्या तोट्या फाटल्यान चिंतून 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 ही खंगल जावन गेल्या आनी हिच्या कुडींत नाका जाल्ले पिड्यान रावल्यात कळ्ळें गे उडयल्लो तोटो कोणें कंडक्टरान ड्रायव्हरान न्ही कंडक्टरान तुका ड्रायव्हर तुडा सुर्या हां कंडक्टरान उडयला आनी वो हिच्या पेरीच्या रुकाप सिरकला समजलें आतां कोणाचेर फाती न्ही हां हां सांगा जेजूचेर फाती न्ही कोणा तुका तिका म्हणे हांवें हां तिका त्या पोटलेचेरच फाती न्ही सुकुल्या लिंब्याचेर समजली कंडक्टरान उडयल्या ड्रायव्हरान न्ही हां पळया पळय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना सर्वेस्पराचेर विस्वास आमी दवरता तेन्ना आमकां हें पुरा भिरांत येना नाका जाल्ली चिंतना मोतीक येनात नातल्यार एक तगड पळयलें आमकां भिरांत एक लिंबो पळयलो भिरांत न्ही गे हां हां पळय गे नाल्ल पळयलो रप्पा काणो धांवता हांव न्ही गे पळय गे न्ही पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां सोदनी मळ बावयर ताची महिमा सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा देखून सांपावलो म्हणटा बोवा परब्यान जेन्ना सोमी म्हज्या पक्षेक आसा म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा खंयची पोटली खंयची तगड हां खंयचेय फातोरू बोलें रुपणें आमकां कांय करूंक शकना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सदांवत आमच्या भियाक आकांताक कारण ह्यो थोड्यो संगती सोम्याचेर विस्वास ना तेन्ना आमकां ह्यो पुरो संगती मोतीक येतात कळ्ळें गे मोतीक येतात देखून आमी उबी रावया जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो धनी तूं म्हजो रक्षक तुजो मोग करता आनी तूं म्हजो राई तूं म्हजो सडवण म्हणलें गीताक सवें सर्वेस्पराची स्तुती करया आनी सोम्याक आमच्या रायाक आमी ओगळसया वाक्कणया ताच्या नांवाची स्तुती करया जेजू तूं काळजांचो राय जेजू तूं म्हज्या मनाचो राय बरो अमतसर म्हजो मोग तूं करताय
जेजू सोम्या सदांनीत म्हाका तूं जाय कशी वर्णू तुजी दैवीक ससाय म्हणलें गीत तळयो पेटून आमी गावया. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. ताळयो पेटून सुकून गेल्ले आमकां सोदूंक तो येता, पातकांत आसले आमकां तो बादशावी दिता. हे आमच्या सोम्याची स्तुती करया, ताका वाखाणया, ताका दिन वासूया. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडीत धैर्य म्हाका भायर काडताय. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडीत धैर्य म्हाका भायर काडताय. अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कोरपा दया आदर सदांच लाभयताय. अस्क जावन भागून गेल्ल्या सकत दिताय कोरपा दया आदर सदांच लाभयताय. नितळ उदका काळजा जरी म्हाका पोसताय. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. शेळयां खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तूं आमचेर वताय. शेळयां खातीर पासो सोरो तयार करताय कुरपेसो शिवर तूं आमचेर वताय. मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय. पातका कोणान तें म्हाका धुणू काडताय. मोगान तुज्या काळजा आमची सदांच भरताय. पातका कोणान तें म्हाका धुणू काडताय. शेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. एकसुपणान म्हाका तूं सांगात दिताय निरासपणान म्हाका धैर्यान भरताय. एकसुपणान म्हाका तूं सांगात दिताय निरासपणान म्हाका धैर्यान भरताय. पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय. दुस्मानाच्या पासान तो राखून भरताय. पिडा शिडा म्हजे तावन पयस धांवडायताय. दुस्मानाच्या पासान तो म्हाका राखताय. पवित्र बेगीन तुज्या सदां सांबाळताय. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमत सर तो मोग करताय. जेजू सोम्या सदांनी म्हाका तूं कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवीक ससाय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व देवांप्रसर बलिष्ठ अच्छा भाई दुसरो देव आमकां एकच देव अब्राहम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव सगळ्या मनशाक असो आमकां राखचो पोसचो सांबाळचो देव. ह्या आमच्या देवाची स्तुती करूया, आमकां देवाक आराधन करूया. सगळ्या सत्यान आमच्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया. सगळ्या खालसाने आमच्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. येशू 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 जेजू 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 जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधना तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. बशा मंगळ बाबणीनो सर्वेस्परा मुखार ताची सेवा करूंक आमचें तें कितें गरज आसा. सर्वेस्परा मुखार येवन सर्वेस्पराच्या देवळांत ताच्या आंगणांत आमचे हात उबारून उबी रावन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक कितें जायचें? कितें जायचें?
हां हां सर्वेस्पराच्या पवित्र अंगणांत भितर सदना ताच्या पवित्र स्थानांत हात उबारून उबे रावन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक कितें जायचें हां 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 नितळ मन नितळ काळीज मागीर तें पुरो जायचें कलतेपण जायचें कितें कलतेपण थोडे फावटी हांव व्हरतो म्हाका मस्तू राटावळ आसा म्हाका मस्तू कामां आसात म्हाका मस्तू राटावळी आसा हांव बिजी आसा म्हाका येवंक पुरसोत ना कळ्ळें गे म्हाका येवंक पुरसोत ना तें पुरा काम नासलेल्यांक जायत म्हाका मस्त कामां आसात अशें सांगतले मनीस आसात कळ्ळें गे सर्वेस्परा मुखार उबो रावचो जाल्यार कलतेपणाची गरज आसा कळ्ळें कितें देखून कीर्तन 131 Psalm 131 कितें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना अंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना हंकारान हांव म्हजी नदर उबारिना व्हड व्हड वस्तू व्हड व्हड वस्तू म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू म्हजे तांकी बायल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना हांव सोदूंक वचना पळया गी कितें अपुरबायाचें देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हंकारान हांव म्हजी दिस्त तुजे थंय उबारिना व्हड व्हड वस्तू कळ्ळें गी म्हाका आपणाक साध्य जायनातल्यो वस्तू हांव सोदून वचना कित्याक म्हळ्यार मलगड्याची सांगणी आसा मांद्री कितली आसा तितले पाय तितले ना कितें जाता हां पांय कुसतात पाय भायर पडटात हां पाय भायर पडटात खंय भायर पडटात पेंटेन हां मांद्रेच्या सकला पडटात न्ही गी मांद्री कितली आसा तितले येत लांब आसा जाल्यार हां ताणें कुटली पडून न्ही तेचे ते कळ्ळें पूण पांय लांब सोडून वचो म्हळ्यार आमकां कितली तांक आसा तितले मात तितले मात आमी आशेचे न्ही गी समजलें गे थोड्यांनी येचें शाहरुख खानाचें घर पळोवचें म्हजें तशें जाल्यार बरें जालें न्ही गे ना चिंतेचें थोड्यां चिंतें तूं चिंतेनाय तूं भाग्यवंत उरले आसात चिंतले वय गे न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कितें साध्य आसा तांकी भितर आसा तें मात आपणावचे प्रयत्न करीसय देखून आमच्या मौन सर्वेस्पराची स्तुती करतना हंकारान बरोवंक नजो गर्वान आसूंक नजो आमचें मौन कशें आसा जंय आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन कशें आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्यांक पळयतना संतोश जाता की दूख जाता संतोष जाता सुरू खुशी जाता न्ही गी तांकां धरन चिड्ड्याम जाता तितलें सुबीत न्ही गी आं पळय की न्ही वय वय इल्ली ओड जाल्यार पोकरी करता पोकरी करतना किरकिर जाता कितलें परापरा करता गी न्ही गी पळय की न्ही मागीर इल्ली ओड जाल्यार आयज सांगलें आयकना जाल्यार थोड्या म्हणचे आवय पांयांनी भुरगें ओडूंक जायना चोपता तशेंच आसा जेवण खेळ्ळें ल्हान आसल्या बारीक कशी कोंडाट वर जाल्या उपरांत न्ही गी थोडे फावटी आयकूंक सांगलें आयकूंकूच आयकना बेजार जाता देखून आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो हांवें थंड आनी शांत करून दवरूंक जाय आनी तो व्हडलो आनी त्या काळजान त्या कलतेपणान सर्वेस्पराची स्तुती करता तेन्ना हांव कितें जोडून घेता आशिर्वादां जोडून घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायते फावटी आमी गरवी जाल्ले आसां रागिश्ट जाल्लीं आसां कलतेपण नासतना आसल्लीं आसां वय गी
हां देवाच्या घरा भितरच आमी मोसरान भरलेली आसा न्ही गे एकबुटी अशें मीस भेटयतना एकामेकाक शांती दिया म्हणलें हांवें कळ्ळें गे समजलें एकली बसून आसली ह्या सायडीन इशीन गोवन शांती दिवना तिणें कळ्ळें गे मीस जाल्या उपरांत विचारलें तूं एक सायड मात शांती दिल्ली आनी एक सायड दिवंक न्हय कित्याक थंय म्हज्या सैतान देंवसार बसून आसली देंवसाराक कोणी शांती दितात गी सगळे मीस वांकडे दोळान तिका पळोवन पळोवन मीस भेटयला हिणें कळ्ळें कोणाक पळोवन आं देंवसाराक पळोवन देव हांगात पळया सगळे फाटी आमी न्ही गे सोम्या मुखार आसतना न्ही गे एक फाटी वाट्यान मरण जालें बरोबर म्हयन्याची मीस आसतालें म्हयन्याच्या मिसाक आयलो तांकां एकामेका उलोवणें ना कळ्ळें हां एकामेका हां मीस जालें मिसाक बसला मीस जाले कूडले पिडच्यो पोंडाय येना तांकांय मेळोना आंबाड येना च्या ना कळ्ळें गे तोंडी पळोवना ताणें भेटयलेलें मिसाचें बलिदान पावलें गे वयर कितें फायदो काळजांत राग द्वेशी जिद्द हट्ट दवरन फडे फडी जाता थोड्यान म्हणचें आसा मायकार सांगूंक सुलाब पादर जिवन कितले कश्ट म्हणून कळ्ळें बोगसूंक कश्ट म्हूण भोगता आमकां पूण तितले कश्टांचेय न्ही समजलें गे देवाचो आत्मो म्हजें तें आसा जाल्यार देवाचें बरेंपण म्हजें तें वृतां करता जाल्यार ते सगळे संगती म्हाका कश्ट म्हूण दिसनात देखून आमी कितें करूंक जाय आमचो आत्मो देवाचो आत्मो जावन रुपीत करूंक जाय समजलें थोडो ह्यो संगती आमकां सुलाब दिसतात ना दिल्यार आमकां मस्त कश्ट दिसतात कळ्ळें थोडें समजलें गे ना जाल्यार आमकां कितले कश्ट भोगतात गी दर्यांत खेळबो लायिल्ले बरी उदकान खेळबो लावंक जाता उदकान माड लावंक जाता जायना मातीत ना ती आड पडटा तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत देवा सवय एक करूंक जाय तोळ आमचें पवित्रपण आपणे आप परजळून येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून एक घडी बोर आज आमी विशेश करून मागता कोणा खातीर काल सांगलें हांवें वायट सक्तेच्या पासांत आसलेल्या पासून काळजांत मनांत एका तरेचें भें आसलेल्या पासून वा दुबाव आसून पळय कळ्ळें गे कोटी सकत आसा म्हणल्यार दुबाव शांत चिंतून आसून आमी कंगल जावन आसा भिरांत कावचेनी बघून बंद पासांत आमी आसा थंयसरल्या पासून मागोवंक आज आमी आयल्या समजलें की देखून एक घडी पोर आमी दोळे धांपियांक पयलें आमच्या पातकाची दूख दर्या सोमी आमचे बगलेक आसतना सोमी आमच्या पक्षेक आसतना सोमी आमचे सवे आसतना जायते पोटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सोम्याची बेपारवा केल्ली आसा पण हांवें सांगलें एका घडीतांत जेजू म्हजें तें आसलो तिणें जेजूक विचारूंक ना पेरेरुकार उमकळटल्या पुटलेक मात्र तिणें विचारलें सगळें मौन आनी धन तिचें थंय आसलें सोम्याचेर नातलें संवसारी चिंतपा वेळार आमी तशेंच थोडे पोटी आमकां जेजू नाका थोडे पोटी ताचेर आमकां बरो वचना ल्हान संगती त्यो वस्तू थोड्यो संगती आमी चड आनी चड ताचेर विस्वास दवरता आमी दुबावता कंगल जाता कवजेता आमी पातकान पडटा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोमे लागचें बक्षाणें मागा तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर हांवें केल्ल्या अपराधाची काकूळत कर तुजेर विस्वास सांडल्या खातीर तुजेर विस्वास दंडल्या खातीर पश्चात्ताप सोम्या काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर म्हूण मागया काकूळत म्हजी कर देवा काकूळती सोतू सागोर काकूळती सोतू सागोर अपराध मुझे दून कानी तळ म्हाका कर
Ima pras Serdavok Kakult muji kar deva takut muji kar deva Kakult isotu sagar अपराध मुझे पुसूनकाढ अपराध मुझे धुवून काढ मी तळमळका कर हिमप्रास एक निर्मळ काळीज रुसून दे एक नवो आत्मा मुझे भितर घाल सोम्या उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी सोडून येसो संतोष तीर सांबाळ काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळतीसो तूं सागो अपराध मुझे धुवून काढ अपराध मुझे धुवून काढ हिमप्रास हिमप्रास दवका हिमप्रास दवका मगर बापणीनो आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा सोमयाक एक घडी बर पडया ये तुमी कसते तेल्यानो न्ही वोयत वजन वोयत तेल्यानो आम तुमकां आमी शोध दिता म्हणलो सोमी आमच्या मध्ये आसा पळया जेजून एरिकोक वता आसतना थंयच एका देंवसाराक ताणें सोडयलो पळया 7 देंवसाताचें तें आशिल्लें जेजू पळयतस तूं उडक्यो मारता आनी म्हणटा नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या खबऱ्याक कित्याक आयलाय कित्याक आयला आमकां नाश करूंक मो आनी जेजू म्हणटा तोंड दाम आनी ह्या मनशा तोंड बायस पळया असल्या जायत्या मनशांक जेजून सुटका दिल्ली आसा आज आमकां हितून सुटका दिवंक अशें येता कळसांत एका रितीचें बें रातीची न्हीद पडना कालिंग उलयल्लें आयकुचें कांय पळयल्लें बरी जावचें आमकां भोगता थोडी पोटी ह्या आमच्या जाग्यांत कांय इल्लेशें वायट आसा खोटी सगत आसा कांय दोश आसात म्हण आमकां भोगता जाल्यार एक घडी भर दोळे धांपा तुमी असली एक बें असले भिरांत असले खावचें न्ही आसा जाल्यार असलें एक बनपास तुमचें तें आसा जाल्यार सुटका लाभचे खातीर आज विशेश करून मागता हांव तुमी बसयल्ले कडेन तुमचे हात उबारा कोणाक असलें भोगता तसलें मात्र कोणाक असलें भोगता एक बनपास आसात जाग्यांत कांय इल्लेशे समस्या आसात कळसांत मोतयेंत एका रितीचें बें आसा रातीक न्हीद पडना एका रितीचो बनपास आसा म्हण तुमकां भोगता जाल्यार तुमी हात उबारा तुमचे बसून विशेश करून संदर्भार मागता उरलीं तुमी दोळे धांपा सगळां आमच्या भाव भयणी खातीर मागया सुम्या जेजू तूं पदवेदार तूं रचणार तूं पोसणार तूं सांबाळणार मनशा कुळाची सडवण करताय सुटका दिताय सडवण दिताय देवसाराचेर जैत वरची सकत तुका आसा कित्याक तूं रचणार देखून तूं देवसाराक फर्मयताय तूं फर्मताय सुम्या आज हांगासर भाव भयणी आसात एका रितीच्या समस्या बनपासा वळख जाल्ली आसात खोट्या सत्तेक वळख जावन आज विशेष करून तुजे मुखार सरपडून ती हात उबार मागून आसा सोम्या तांची काळजां तूं जाणाय तांची मनां तूं जाणाय तांची घरां तूं जाणाय तांची घरची परिस्थिती तूं जाणाय तांची भिरांत तूं जाणाय सोम्या हे संदर्भात सोम्या आमी तुज्या लागीं विनंती करता तुज्या लागीं मागता सोम्या मागता सोम्या बिरमोतीन आमचे दिश्ट घाल काकुळतीची दिश्ट ह्या सर्व भाव भयणीचे घाल सोम्या तुजी गुण करची दैवी सगत त्या घरात त्या कुटुंबांत त्या मनशां थंय वळय सोम्या तुज्या नांवाक ती कल जातात तुज्या नांवाक भियान थरथरतात तुज्या नांवाक फळ नवतात ती सगत वळय सोम्या ह्या सक्तेन तांकां बाचावी मेळों दी ह्या सक्तेन तांकां सुटका मेळों दी ह्या तुज्या फर्माणाच्या पदवेन सोम्या तांकां बाचावी फावो जावं दी बाचावी फावो जावं दी सगळे हात उबारा सगळीं
सगळी हात उभारा या आमच्या सर्व भाऊ बहिणी कधी निरंतर मागा हालेलुया 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 जेजो 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 सम्या या सगळ्या भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद घाले सकत कृपा लाभय सम्या तुझी गणकरची सकत लाभय देवसराच्या नाटण्यात ताळल्या मठमंत्राक वली सावून विविधतेने कष्ट दिल्या सगळ्या भाऊ बहिणी सुटका लाभय याच वक्तात तुझ्या पवित्र पद्मेत फरमावून टाका सुटका लाभय आपण आपण टच हील 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 त्याची सुवात त्याची घर नाही सगळे सुटका लाभय तू नितळ कर तुझ्या पवित्र रक्त क्षणों नितळ कर सम्या हालेलुया 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 शदला बला 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 शदला बला 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 दला या हाला 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 येस 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 जीस टच हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो तुमचे मोठे जायती पिढेस्ता आसात हांगास किडनीची कॅन्सराची काळजाची पिडा तशेंच गर्भकोशाची पिडा आसून कश्टतली आसा PCOD प्रॉब्लेम आसून थायरॉइड प्रॉब्लेम आसून स्पॉन्डिलायटीस आसून पाठीचे कणाची दूख आसून गांठी दुखी आसून आर्थरायटीस आसून कश्टतली आसा कठीण तकली पडापड मायग्रेन तशेंच सायनसाचे प्रॉब्लेम आसून कश्टतली आसात विविध रितीच्या गॅस्ट्रिकाच्या पिडेंत हाय BP हाय शुगर आसून कश्टतली तुमी जायती जाणां हांगासर आसा तुमच्या भलायके बसून मागूंक आयल्यात तर तुम्ही उबी रावा तुमचे हात उबारा तुम्ही बरो हात उबारा सम्या मुखार हात उबारा तुम्ही सम्य तुमच्या मध्ये असा या वक्ता कोण ही पिडा आसा कोणाक ही पिडा आसा सगळी हात उबारा चढवत हर एकल्यान तुम्ही हात उबारल्यात पिडा असलेली पिडा नातली हात उबारीचे म्हूण ना हात जोडून रावा पूण कोणा पिडा आसा समस्या आसात सगळे हात उबारा तुम्ही आणि तुमकां आज समय आमचो देव सडवंदार जेजो क्रिस्त सुटका दिता सडवण दिता या वक्ता थोडे दापा मागण्या करता हांगासर सम्या जेजू हांगासर हात उबारून आसात सर्व पिडेस्तांची तुजी काकूळ दिश्ट घाल आमच्या वयजा जायत्या पिडेस्तांक तुवें गुण केले रक्तस्रावाच्या स्त्री 14 वर्सां कश्ट नासलेले तिका तुवें गुण केले हारीगराक पाखें उक्तें करून देवान हाडलेल्या त्या वक्ता ताची बिरमत पळत तुवें तुका गुण केले सम्या ह्या खोटकारान तुवें आप पडले आनी तांकां तुवें गुण केले सम्या पेद्रूची सासूमाय तापान वळवळटाली आनी ह्या वक्तात तुवें तिका आप पडले आनी गुण केले बेसायदाच्या थळ्या लागीं आकुडलेला तसो मनीस आसलो सम्या उदक पळोवंक अशें येतलो आपडूंक अशें येतलो सलोंक अशें येतलो आनी त्या मनशाक तुवें आपडले आनी गुण केले सम्या जायत्या थोट्यांक आंधळ्यांक पांदळ्यांक कष्ट दिल्यांक सुटका सडवण दिवन बाच्या वेसो शिवर वचून आशीर्वादीत केल्ल्या जेजू या पिडेस्तांचो तुजो आशीर्वाद घाल तुजी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिरांनी वळय सम्या तुज्या पवित्र रक्तान धुवन तांकां नितळ कर तुज्या नांवान तांकां आपण तुजी गुण करची सकत लाभय सम्या मगळ बाबणीनो तुमचे हात सगळे अर्ध्याचेर दवरा सगळीं कोणपणे पिडेस्त आसात तुमची पिडा गुण जायचे म्हूण चिंतात सगळे तुमचे हात अर्ध्याचेर दवरा हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा सम्यान जेजू म्हज्या वयसा हांव हे पिडेस्त तुज्या मुखार आसा सम्या जेजू भलायकेची भीक मागून आसा कुडीची पिडा मोतीची पिडा आसून कश्टून आसच्या म्हाका आपड सम्या गुण कर सम्या आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो आपड जेजू आतू बऱ्या हालेलुया 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 उलो मारा बवर्ता उलो मारा आमचो समय तुमच्या मगार आसा हांगासर तुमच्या काळजा मनात तो बारकेता तुमच्या काळजान ते अत्रेक तो जाणा तुमच्या जिविताचे सर्व कोडो अनुभव तो जाणा हो समय तुमकां आतां बेसांव दिता आशीर्वाद दिता भलायकी दिता हे सोम्या उलो मारा तुम्ही सम्या जेजू या सगळे भक्तीका तुझो आशीर्वाद घाल तुझी गुण करची दैवी सगळं तांच्या शिराने वळय तुझ्या पवित्र रक्तान तांकां दोन्ही तळकर आपड आणि गुण कर जेजू टच हील
हालेलुया 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 हालेलुया. मग भाऊ बहिणीनो, तुमच्या मध्ये हांगासर असा जायती जाणां दुसऱ्यां खातीर मागोवंक आयल्यात गी ना? किती जाणां आयल्यात घाला? मस्त जाणां दुसऱ्यां खातीर मागोवंक आयल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक तुमी मागोवंक आयल्यात बरी विजा मेळच्या खातीर वय गी, बरी कामां मेळच्या खातीर मागोवंक आयल्यात वय गी. ह्या नव्यान आयल्या की ना? हां, बरी विजा मेळच्या खातीर, कामां मेळच्या खातीर, भुरग्यांक बरी समजणी जाणवाय मेळच्या खातीर वय गी. हां, आयल्यात. थोड्यांचो पासपोर्ट मेळच्या खातीर आयल्यात. थोड्यांक बरी सेरीक मागोवन आयल्यात वय गी. थोड्यांक भुरग्यांचे देणे मागोवन आयल्यात वय गी. मस्त ते सांग घेवन आयल्यात पेल्या खातीर. जावं बरो भुरग्यांचे देणे, जावं बरो बरी सैरीक, जावं बरो बरें काम, जावं बरो बरी विजा, जावं बरो अर्थीक अडचणींतल्यान सुटका, जावं बरो मतीक समाधान मागून, कुटुंबान समाधान मागूंक, एकल्याचें पिवोणें सोडूंक, जावं बरो एकल्याचो जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, जावं बरो एकल्याक बरो घर जागो फोव जावंक तुमी विविध ते सांगूंक खातीर मागोवंक आयल्यात की ना? आयल्यात. हे संदर्भार कितले जाणां आयल्यात पेल्या खातीर मागो हे पुरे इरादे मागोवंक आयलेली हात वयर घाला. सम्या मुखार हात उबारून उबा रावा. सम्या जेजू, आज ही जायतीं भाव भयणी हांगासर आसात, पेल्या खातीर मागोवंक आयल्यात. पेल्या खातीर आराधन करूं, पेल्या खातीर नव्यान करूं हांगासर आयल्यात. सम्या आपणा खातीर न्ही, पेल्या खातीर जीव दिल्लो तूं, पेल्याचें बरेंपण आशिल्लो तूं. आज ही भाव भयणी हांगासर पेल्या खातीर मागतना, जावं बरो हांगा जायतीं जाणां पेल्याच्या थंयसर विजा खातीर मागोवंक आसात. परगांवांत विजिटींग विजा वचून इंटरव्यू दिवन विजा आसून आसलेल्या, कामां आसून आसलेल्या जायत्या जाणां बसून मागोवंक आयल्यात. सम्या तांचे तुजी दयाळ दिश्टी घाल, तांकां बरी कामां फोव कर, बरी विजा फोव कर. परगांवांत पासपोर्ट भायर पडून रडतल्यांची काळजां मनां थंयसर एक करच्या दिश्टेन हांगासर मागोवन आसच्या त्या भाव भयणी खातीर. बरें काम नासतना अर्थीक अडचणी आसून कश्टयतल्या भाव भयणी खातीर मागोवंक आयल्यात. सम्या भुरग्याचे देणे नासतना, लग्न जिवितांत ती दादोसकाय नासतना कश्टयतल्या जोड्या पासून मागोवंक आयल्या. आर्थीक अडचणी आसून, रिणाच्या भरांत आसून, कश्ट नासतल्या, रुदान करतल्या भाव भयणी पासून मागोवंक आयल्या. भुरग्या बरी सैरीक नासतना, काजाराचें जिवीत जिवंक साध्य नासतना, सैरीक जायनासतना थंयसर वळवळतेल्या त्या तरणाट्यां पासून मागोवंक आयल्या. सम्या भुरग्यांची जाणवाय, भुरग्यांची उडासाची सकत वृद्धी करच्या इराद्यान, भुरग्यांनी बरी वाट करच्या इराद्यान, मोबायलाचे पिशेपण सोडून तुज्या मोगांत आनी तुज्या शगुणांत वाटच्या दिशेन तांच्या पासून मागोवंक आयल्या. सम्या थोड्यांचो जागो विकोंक, थोड्यांक बरो जागो मेळोंक जायते इरादे घेवन आयलेल्या सगळ्या भक्तिकाचो जो आशिर्वाद घाल. तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. मागा तुमी दोळे दाखोवन सम्या लागीं. ही घडी वेळ पाड करी नाकात. मागा आनी तुमी घेतले आत म्हणलो समी मागोवंक अशें येता. मागा सम्या लागीं. सम्या जेजू, हे सगळ्या भक्तिकांक तुका समर्पीत हांव. सम्या पेल्या खातीर मागोवंक आयलेल्या तांकां तुजे उदंड देण्यांनी भर. तांचे काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय, तांच्या मोतीची चिंता तूं जाणाय, ताणें मागची ती सगळी भोगणां तूं जाणाय. सम्या मागलेले सगळे फावो कर, आशिर्वादीत कर. सम्या आशिर्वादीत कर, बेसांव आनी भर. सम्या सगळ्यांक मागलेले फावो कर आनी तांणी मागले ते निर्फळ जावंक सोडी नाका. बवर्तान मागता तो घेता, तुजेर विश्वास दवरून मागता तो घेता. तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना. सम्या तुका सरसंगती साध्य बवर्तान मागलेल्याची मागणी तूं मानून घे. तुजे बेसांवांनी भर, तुज्या बेसांवांनी भर. सम्या हांव म्हणटा ताज्या पर्यंत म्हणा, मोगळा जेजो चिंतना जाणाय, म्हज्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय. सम्या जेजू हांवें मागचें म्हज्या पेल्या खातीर, म्हज्या भावा खातीर, म्हज्या भयणी खातीर, म्हज्या आवय खातीर, म्हज्या बापाय खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर मागचें तें सगळें फावो कर. सम्या सम्या जेजू आम्हा हरी एकल्यांक बरी भलायकी दी, मोतीक समाधान दी, जैत लाभय. कामां नासलेल्या कामां फावो कर, भुरग्याचे देणे नासल्या भुरग्याचे देणे फावो कर, सैरीक नासलेल्या सैरीकेचे देणे फावो कर. भिरांत भिरांत खाऊजेणी आकांत भक्तेल्यांक सुटका लाभय. मोतीची पिडा आसोन
कस्तेल्यांक सुटका लाभ जेजू आम्ही बरी जाता आपोट जेजू आनी हांव बरो जातलो आपोट जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपोट जेजू हालेलुया हात बरे हालेलुया 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 उलो मारा भवार्थ उलो मारा विश्वास उलो मारा हालेलुया 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 सुमी जेजू या सगळे भक्तीका तुझो आशीर्वाद घाल जायत्या तरातराच्या पिढ्यान कष्ट केल्या तरातराच्या विनवणेन मागतल्या सगळ्या भावार्थ्यांक तुझ्या बेसवानी बर सुमिया तुझी गुण करची दैवी सगळ्याच्या शिराशिरेन वडे तुझे पवित्र रक्तांत कदरी कर तुझ्या नवांत का बरी भलायकी तुझ्या नवांत का आशीर्वादी कृपेन बर आपण आणि गुण कर टच टच हील 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 अस लॉर्ड हालेलुया 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 मगर बावपणीनो आता पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर तुमी शिंपडायतना ते सदैविक कृपेची सकत सोम्याच्या दैविक आत्म्याची सकत तुमच्या शिराशिराने वाळतली भक्तीन आज सोडून गीता गायन सोम्याचे समूहक समर्पण करणार या पवित्र उदकाचो शिवर आम्ही घेऊया दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू आपोळ जेजू आपोळ जेजू दैविक स्पर्शान तुझ्या आपोळ जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू पिढे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतली गुण कर जेजू पिढे शिडेंतले गुण कर जेजू कष्टान वारांतले गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैवी सक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू हालेलुया 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 अर्गांनी जोगलाचे जोरात शदल बल बल आमच्या तकलेचे दोर या पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या भक्तीन तकलेचे दमन हादर पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे रक्तान थे ये पवित्र आत्म्या मगा भलायकी दिवं के मगा समाधान दिवं के मगा सुटका दिवं के मगा संतोष दिवं के मगा तुझ्या देण्याने भरों के मगा तुझ्या फळांनी नेटों के मगा तुझ्या जैत लाभों के ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझ्या घरांत थे मुझ्या कुटुंबांत थे मुझ्या कुटुंबाच्या सद्यांत ये भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के जैत लाभों के कृपेन भरों के देण्याने नेटों के फळांनी नेटों के ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझे कृपेचे बेसमान बोल या सगळे भक्तांचे देवाने त्यांच्या मुखल्यारून तुझा वाढता के त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्यारून तुझा संगाती त्यांच्या भीतरान भलायकी संतोष समाधान होबो कर त्यांच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद बेसवानी पर पवित्र आत्म्या शक्ती कृपेन भरून आशीर्वाद पर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेच्या पवित्र आत्म्यावर पवित्र आत्म्यावर आपण आणि गण कर टच हीलस हालेलुया 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 बापा दाडतो जा आत्म्या दाडतो जा आत्म्या दाडतो जा आत्म्याक मुझे दाडतो जा आत्म्या दाडतो जा आत्म्या दाडतो जा आत्म्या
धाडतो आत्म्याचे बापा धाडतो आत्म्या धाडतो आत्म्या धाडतो आत्म्याचे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे सगळ्या काळजामध्ये दसमी तुमवरतो देव तुका महिमा तुका जोरात ओगलाप शदला बला 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 तलला या हाला 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 येसू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे हालेलुया अर्गां तुका समियान जेजू ओगलाप तुका समियान जेजू आराधना तुका समियान जेजू हालेलुया हालेलुया आत निट्टू बारिया निट्टा तो बारिया सुमिया सनबोगम गजलो जाले सुमिया जोरान धाडियो प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावी गीत ये देवडा सक्रामेंता सस्तनमन करूया पूर्विल्या त्या रूपांबोधा नव्यो रीती आधार्या सोलवोन वेचारस्क क्रिस्ता भावार्थाचे बोलविया जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पोरवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या घसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगुड आस्तव आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामचें ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दयन आमकां फोव कर अशें तुझ्या पवित्र तेंपलांत कलतेपणान हात उबारना तुजी सेवा करूंक आनी सर्गींची बेसांवां निरंतर जोडून घेवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी राजवर्स येताय ससनाच्या ससना रव्या सदैव जाऊं समीचे नाम आता सदा सर्वदा तीन पडी सदैव जाऊं समीचे नाम सदैव जाऊं समीचे नाम सदैव जाऊं समीचे नाम आता सदा सर्वदा आता सदा सर्वदा आता सदा सर्वदा सदैव जाऊं समीचे नाम हालेलुया 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 हालेलुया
संतोषाची गीतां गाव की तुझी गाजयताव सोम्या भक्तीन उर्बे गायन करू स्तुती तुझी गायताव धन्या शिळयो तुझ्या हिंडाच्यो राखून सदा स्वर एकवट आमचो शिळया खातीर आपल्या जीव दिवचो गवळी तूं विज्ञान वारांनी राखचो. मुगळ भाव भयणीनो, बाळू जेजूच्या पुण्यतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचें काळजाचें जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. तुमचे ते सांवा इरादे घेवन तुमी ह्या पुण्यतळा घोडा संख्येन हांगासर आयल्यात. ते सांवा तुमी संयम मुखार दवरतात आनी बाळू जेजू कृपेचो सुमी आमकां आपल्या कृपेन भरता आनी आमकां देण्यांनी भरता, बेसांवांनी नेटोवन आमकां समाधानांनी आशिर्वाद दिता. देखून खरें काळ समानांनी एमिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां आपोवणें दिता आसतना हांगासर आमचे मदें आसात बाप फ्रांसीस फर्नांडीस गांवान ते बेळवायचे यात्त फिरगजेचे यात्त फिरगजेंद ते जल्मल्ले वाडल्ले इस्कॉलान शिकल्ले. आतां ते SVD मेळाचे ह्या जग जावन आसामांत वावर करना आसात. तशें आसतना हांगासर आमी हांव किन्नेगोडी आसतना आनी फादर थंयसर कटील विगार आसतना ते SVD घराचे सुपिरियर जावन आसले. बारी मोगाळी याजक उर्बेवंत याजक तशेंच मुल्की डिवायन कॉलिटी सेंटरांत ते डिरेक्टर जावन आसले. आज आमचे मदें आसात, आमच्या खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात. तांकां तुमच्या समेच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता. बाबरो भट आमचे आसात, तेय तुमच्या खातीर मागतात, तांकांय मोगाचो स्वागत. ह्या संदर्भार आपल्या जल्मदिसा संदर्भार देवा अर्गासन मीस भेटयता एझिल लोबो पक्षिकेरे, अर्गासन मीस भेटयता शेल्टन लोबो पक्षिकेरे जल्मदिसा संदर्भार. तशेंच देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गासन मीस भेटयता रोनाल्ड सांगतीस आनी कुटाम संपिगे. तशेंच अर्गासन मीस भेटयता तिसऱ्या वर्साचो जल्मदिसाचरण करून देवा अर्गासन मीस भेटयता कियान्ना पिरेरा नारावी. हे शरीर बसोत मागया मासा मेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास घडोवन तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या भोवमुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, याजाक भावानो धर्म भयणीनो, जमल्या समेस्तानो तुमकां समेस्तां की मिसाच्या बलिदानांत मोगाचो उपकार. orto संतोष म्हाका हरी एक पोटी रजेर येता आसतना एक पोटी म्हणी ह्या पिरगजेंत येवन एक भेटोवंक मीस भेटोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक orto संतोष. कित्याक म्हजें हें मायें घर मरये मायाच्या पांयां तळा व्हड जाल्लो हांव ह्या इस्कॉलाच्या वाठारांत मनादीक देवादीन पक्की फादऱ्या फादर फ्रांसीस एलियास डिसोज हांच्या प्रेरणा काल ह्या जाकी वाटेर जियेवचें एक भाग देवान म्हाका फाव केलां. तशें तें बेस हांव तुमचे सांगता ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटून घेवंक अपेक्षितां. मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचें मंदीर ताचें हाजरपण भोगच्याक, ताचो मोग अनुभव करच्याक, मागण्या मुखांत्र ताचे थंय एकवटच्याक आनी खऱ्या काळजान नितळ काळजान ताचे थंय एकवटून आमचें जिवीत, आमचें कुटुंबां, आमची समाज, आमचें दिसपडतें जिवन नंदन करच्याक देवान दिवचें हें वर्तें बेसांव. मरये मायाच्या पांयां तळा येवन बाळोक जेजूचें एक वर्तें मोगाचें आमचें अनुभवाचें हें एक पयण आमी मुखार सुचून आसतना जेजू आमकां म्हणटा देवाचें मंदीर हें, मागण्याचें घर हें, ह्या घराचो दुरुपयोग जावं नजो. मागणें करता आसतना
आमी सवार पोटी मागता आमचेच खातीर आमच्याच कुटुंबां खातीर आमच्याच भुरग्यां बाळां खातीर आनी तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर थोड्या फावटी हें इल्लें स्वार्थीपण मागणें जावन आसता आमच्या की कश्टांत आसची जबार जाणां आसात आमी तांकांय एक कोठांक आसा त्या देखून जेजून आमकां मागणें करतना शिकयल्लें मागतना तुमी अशें मागा आमच्या बापा म्हज्या कुटुंबाच्या बापा म्हणून न्ही आमच्या बापा मागणें तर मोगाच्या भाव भयणीनो असलो एक कुटुंबाचो मनोभाव घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया आमच्यो आनी हेरांच्यो सर्वांच्यो गरजो देवाक उबारया आनी देवाच्या हजारपणांत आसना कसलेय संगत आमचे थंय अडकळाची आसा भोववर्त्या काकुळदारा दयाळाच्या सुमया लागीं आमची पातकां बगसून आमकां नितळाय निर्मळाय दिवंक आमी मागया आराधनाच्या वेळार सुबीत एक गायन गायलें जेजू तूं काळजा सोराय हांव तिसऱ्या सायडीन मागण्याच्या सालांत आसलो आयकून म्हाका संतोश जालो हांगा आयलो कित्याक मुलकी आसतना जायते कश्ट हांवें सोंसले जायतीं अवघडां म्हाका आयलीं आनी तो वळगडिल्लें हें गायन जेजू तूं म्हज्या काळजा सोराय तो म्हजो अनुभव आसलो कसल्या घडींत हांव तो जेजू आमकां कितें सगळें दिवंक शकता कशें आमकां परिवर्तन करूंक शकता कशें आमकां जिवितांत मुखार चलोवंक शकता भाव भयणीनो आमकां हर एकल्यांक असलो अनुभव देवान येदोळ सुदिला आनी कित्या अनुभवांत गुंडायेंत वाडच्या खातीर करपा मागून मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आमकां आमी आयतीं करन काळजांत दूख धरन ताचें भोगसण मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गण्य उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगे सदांच अंकुआर मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वोपेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट महिमा देवा कोसरी आणि शांती ताच्या संसारी Salyonya Deva Sarginjaraya Sarvotvedar Deva Bapa Ami तुमका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे मोगी जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमी सच्या बलिदाना वेळार देवाक अर्गां दिता ही पिरगज
हेणें त्यांची माय पिरगज आसली पूण सबार तरान ती वाडल्या आनी मरिये मायाची आनी जेजू बाळकाची भक्तीपण आदार आमकां समेस्तांक देवाक लागीं सरचें व्हरतें भाग केवळ हांगा पिरगजकारांक न्ही सबारांक तुमी हांगा आयिल्ल्यांक मेळ्ळां कित्याक हांगा मिनत काडले यासाक आनी धर्म भयणींनी तशेंच पिरगजीची मंडळी सौर सांगाता मेळून तुमच्या सांगाता ही पिरगज मुखार करूं देवान व्हरतें बेसांव दिलां हांगा आतां वावुरच्या पाद्र्याबांक फादर मेलवीन तशेंच फादर रॉबर्ट आनी तुम्हा समेस्तांक आनीकय व्हरतीं बेसांव मेळोवन दी हे पिरगज आनी हांगा जावची भक्त आनी हांगा थावन मेळची सेवा देवाक ताच्या वरच्या मोगाची साक्ष जावं दी आनी लोकांक देवाचो उजवाड आनी सर्व तरान फांकून दी फाव जावं दी म्हणून मागता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केली हाय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना मक्कबेवांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप त्यावेळी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हळें आमचे दुस्मान आतां पुर्ते सलवल्यात आसता आमी वचोन पवित्र स्नान शुद्ध करुया आनी ताचें परत समर्पण करुया देखून सगळें सैन्य एकठांय जालें आनी सियोन पर्वताक गेलें 148 वर्सा 9व्या म्हयन्याच्या म्हणजे किस्लेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा सकाळी फुडें ते उठले आनी आपणे बांदिल्ले ते नवे होम बलयेचे वेदीचेर तांणी नियमानुसार बली भेटयली ज्या दिसा आनी जे घडये पोरक्या राष्ट्रांनी वेदी अपवित्र केल्ली त्या दिसा आनी ते घडये तांणी गितांच्या आनी विण्यांच्या पिरलुकेंच्या आनी कासाळ्यांच्या नादाक तिचें समर्पण केलें सर्व लोकांन साश्टांग सरपोटून आपणाक जैत लाभलेल्या सर्गाचे आराधन आनी ताची स्तुती केली तांणी 8 दीस पर्यंत वेदीचें समर्पण संभ्रमलें आनी तिचेर होम शांती आनी अर्गां बलयो भेटयल्यो तांणी मंदिराचो मुखलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी थालींनी सुरंगारयलो तांणी याजकांच्या कुडाचें दरवोन तो सारकें केलें आनी दारां बसयलीं लोक व्हडो संतोशान भरलो कित्याक पोरक्या राष्ट्रांनी हाडिल्लो कळंक आतां काडून उडयल्लो वेदीच्या समर्पणाचे दीस किस्लेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा तावन 8 दीस पर्यंत व्हडो संतोशान आनी उल्हासान संभ्रमूंक जाय म्हूण जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदायान निर्णय केलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुझे भूत मुझा तोंडा मोकशे सर्वेस पोरा तुझे भूत
म्हज्या तोंडार मोकशे सर्वेस्परा सगळी संपत म्हाका मेळलेले परी मुझे वोट तुजी विधी वचना वर्णित आसा कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष त्योस मुझे सलाहेदार तुझे उतर म्हज्या तोंडार मोकशे सर्वेस्परा तुझ्या तोंडांत येता ती नियमा म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास सडमोला दी तोंडांत मोव प्रास सड गोड रुची तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजांत तुझे उतर म्हज्या तोंडार मोकशे सर्वेस्परा तुझे उतर म्हज्या तोंडार मोकशे सर्वेस्परा हालेलुया 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 मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकता म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता हालेलुया 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 वर्तमान प्रकट करून तुमच्या ओठांनी काळी स्तंभ पवित्र कर सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ जेजू देवाळा भितर सरलो थंय वेपार करनासलेल्यांक भायर धांवडावनो ताणें म्हळें म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां तो दिसपट तें देवाळांत शिकयतलो पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदताले कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें कित्याक लोक सक्कड जीव सोडना ताची शिकवण आयकतालो देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकांनो जेजू जेरुजलेमांत आसा खंयसर आसा जेरुजलेमांत आनी ह्या जेरुजलेमांत इस्रायलाक एक व्हड अभिमानाची संगत हें देवाळ कोणें बांदलेलें तें सलमाउरायान बांदलेलें लगभग 40 वर्सां हें देवाळ बांदूंक तांकां लागली ह्या देवाळांत कितें आसा सोल्ल्याची आर्क पेट तातूंत आसात देवाळांत सोल्ल्याची आर्क पेट आनी त्या आर्क पेटीन कितें आसा देवाचे उपादेश मैजेक देवान दिल्ले ते पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देवाच्या उतरांत देवाचें आजरपण आसा आनी त्या देवाच्या उतरांत आनी त्या देवाच्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत देवाचें आजरपण आसा आनी तें आजरपण देवाळांत आसा आनी तें देवाळ देवाच्या मागण्याची सुवात जेजू हर एक पटी जेरुजलेमाक आयिल्ल्या वेळार देवाळाक वेतालो ल्हान भुरगो आसतना पर्यंत
भुरगो जेजू देवाळांत आयलेल्या वेळार तो शास्त्र्यां फरिजेवां आनी थोड्या जाणाऱ्या मुखार बसून सवालां घालतालो. देवाळांत उलोवचें देवाळांत शिकोवचें म्हळ्यार जेजूक वरतो सोमतोस, कित्याक तें ताचें घर. आनी आज जेजू हांगासर देवाळाक येता आसतना देवाळाची परिगत बदलली. तें देवाच्या आजारपणाचें की चड खोटेपणाचें आजारपण आसलें. देवाच्या आजारपणाच्या की चड थंयसर देवसाराची कामां चलतालीं. देखून जेजू म्हणटा थंयसर म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा आनी तें तुमी सोरांचें बुयार केलां. सोरांचें बुयार कित्याक जेजू हांगासर म्हणटा थंयसर मस्त जण व्यापार करनासले. व्यापार मंदिरांत मंदिराच्या भायर पोर्टिकोंत जायत्यो आंगड्यो आसल्यो. कळ्ळें गी? थंयसर कितें करताले मंदिरांत थंयसर विविध नमुन्याची बलिदानां आसलीं. कोवड्यांची, पारव्यांची, पोसव्यांची, तशेंच शेळयेचें, तशेंच बोकड्यांचें, तशेंच पाडक्यांचें बलिदान थंयसर भेटयताले विविध नमुन्याची. आनी तें बलिदान भेटोवच्याक तांणी बली हाडूंक आसली. बली आनी बली हाडटा आसतना तिका कांयच आयब आसूं नजो, कांयच पिडा आसूं नजो, कांयच वायट आसूं नजो, अपुट्ट बली ती तांणी भेटोवंक आसली. कळ्ळें गी? कोरोजू कीड कांयच आसूं नजो, कुरवो नजो. समजलें गी? आनी बली भेटोवच्या पयलें कोणाक दाखोवंक आसलें? याजकांक दाखोवंक आसलें. तांणी एक सर्टिफिकेट दिवंक आसली, ही बली भेटोवंक योग्य. समजलें? देखून तें सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांत मात्र देवळांत ते बली भेटप येत. आतां कितें जालें? लोकांनी तांणी गांवांत तावन येता आसतना, हळ्यांत तावन येता आसतना तांच्या सांगाता ही बली हाडटाली. कोवडेगी, पारवेगी, पासवेगी, शेळयोगी, बोकडेगी, पाडकेगी हाडटाली. पूण इतल्या महिलांची वाट सोलोवन येता आसतना वाटेर कांय गायी जावन गी, कांय पिडा येवन गी, कांय येवन गी कुरवो वताली. थोडे पोटी हांगासर ती रिजेक्ट जाताली. ती बली भेटोवंक योग्य नासलेली जाताली. समजलें? आनी थोडो उद्देश आसा, जर तर गांवांत नडलेल्यो पुरो बलयो भेटोवंक हांगा सोडल्यो जाल्यार थंय स्टॉलांत आशिल्ल्यो कोणें काणूच्यो. देखून थंयसर बऱ्यो आसा जाल्यार थोडे पोटी बली भेटोवंक योग्य नात म्हणून थंयसर तांकां सर्टिफिकेट मेळटाल्यो. देखून कितें करतालो लोक थंयसर हाडलेल्यो हांगासर वेस्ट बली भेटोवंक योग्य न्ही म्हणून देवळांत सोडटाल्यो. देवळाच्या भोंवतणी सोडटालें आनी थंयच स्टॉलांत मोला काण घेतालीं आनी ताका सर्टिफिकेट काण घेतनांत मेळटा आनी ती हाडून बली भेटयतालीं. मागीर मागीर लोकांनी गांवांत हाडचेंच बंद केलें. हाडल्यार कांय फायदो ना, बली भेटोवंक मेळना. देखून कितें हाडचें म्हणलें चिंताप हाडनातलीं. हांगासर कितें जातालें? हे यारकारी कितें करताले? लुट्टाले. समजलें? कितें करताले? हां, लुट्टाले. एकाक डबल मॉल. समजलें की? एकाक डबल मॉल. आनी अशें कितें जातालें पळया, लोकांक वोंग तांकां नातलें वचें. पयल्यान पयस तावन येजे, पयलें पयशे नात. आं, 1 रुपयाच्या पारव्याक 10 रुपये काण घेताले. तांकां धर्माकडेन येतो आसलो. आनी अशें थंयसर एका रितीचो अनितीक वयवाट चलोन आसलो आनी जेजू हें पुरो पळयता. दुसऱ्यान थंयसर वांटोवकारांचे मांडे आसले. वांटोवकारांचे मांडे म्हळ्यार कितें? मनी एक्सचेंज कावंटर.
तुम्ही एअरपोर्टाक गेल्यार आसात ती मनी एक्सचेंज काउंटर न्ही गे डॉलर दिल्यार रुपये मेळटा रुपये दिल्यार डॉलर मेळटात पावंड मेळटात न्ही गे हांगासर त्या वेळार तशेंच मनी एक्सचेंज काउंटर आसले वांटोवकाराचे मांडे कित्याक म्हळ्यार हांगासर हें देवाळ जुदेवांचें देवाळ आनी ह्या देवाळांत जुदेवांचे पयशे मात्र घालीचे जुदेवांचे पयशे खंयचे काले म्हणटा जुदेवांच्या पयशांक इस्रायलाचे पयशे शेकेल शेकेल 1 शेकेल 2 शेकेल तशें शेकेल म्हणटात आनी देवाळाच्या हुंड्यांत हे शेकेल मात्र घाली जाय समजलें रोमी चक्रवर्तीचे पयशे पावंड घालूंक नजो समजलें कितें तुमकां युरो घालूंक नजो आतां चिंतया थंयसर इस्रायलांत आडलतें कोण चलयताले कोण चलोवनासलें आडलतें इस्रायलांत आडलतें चलोवनासलो रोमी चक्रवर्ती रोमाचो चक्रवर्ती आडलतें चलोवनासलो तसो अधिपती पिलात हांगासर गव्हर्नर जावन आडलतें चलयतालो छलावडाक आसले पयशे कोणाचे इस्रायलांत रोमी चक्रवर्तीचे युरो वा पावंड छलावडाक आसले समजलें देखून हांगासर बोल्सांत आसचे पयशे खंयचे हां बोल्सांत आसचे पयशे छलावडाक आसचे पयशे ते चक्रवर्तीचे बोल्सांत शेकेल नात चक्रवर्तीचे पयशे युरो वा पावंड आसचे देखून एकलो शास्त्री जेजू लागीं येता आनी म्हणटा चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो तो आमच्या कायद्याक सामागी सूख सांग म्हाका चक्रवर्तीक कितें तिरवो दिवचें आमच्या कायद्याक सूख की सामा जेजून म्हणें एक नाणें म्हाका दी एक नाणें म्हाका दी आनी एक नाणें जेजूक दिलें आनी त्या नाण्यान जेजू म्हणटा तूं कोणाचें रुपणें आसा कोणाचें रुपणें आहलें चक्रवर्तीचे रोमी चक्रवर्तीचें रुपणें तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्ती दिया देवाचें देवाक दिया बळ्या वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर छलावडाक आशिल्ले पयशे रोमी चक्रवर्तीचे लोकांडे आशिल्ले पयशे बोल्सांत रोमी चक्रवर्तीचे पूण देवळांत घालतना खंयचे गलीचे शेकेल गलीचे ते पयशांचे लागीं ना ते कितें आसात वांटोवकाराच्या मांड्यांत आसात थंयसर मनी एक्सचेंज काउंटरांत आसा देखून कितें करीचें आसलें जर तर तूं रोमी चक्रवर्तीचे पयशे उंडे घालताय जाल्यार तूं अपराधी तूं पातकी तूं धर्मद्रोही पळया स्पश्ट देखून लोक तातूंत पयशे घालूंक येतालो धर्मद्रोही म्हण पाट्टो ताका नाका आसलो देखून ते कितें करताले ते मनी एक्सचेंज करताले 1 पावंड दिल्यार कितले शेकेल मेळटात एका पावंडाक कितले वॅल्यू आसा आतां एका पावंडाक इंग्लंडाच्या 110 रुपये आसात 110 रुपीज कळ्ळें गे एका शेकेला कितले आसात 24 रुपये आसचे समजलें गे तांणी कितें दिवचें 1 पावंड दिल्यार 1 शेकेल दिवचें कितले लॉस न्ही गे लुट्टाले थंय लोकांक लुट्टाले आनी हें पुरा जेजू पळयलो जेजू पळयता हांगासर जावची आनी अन्याय आनी हांगासर जेजू आनी एक संगत पळयता लोक हांगासर वायवाट करच्यांत मेतेर आसा थोडे फुडें व्हडलें फेस्त जाल्यार समजलें गे थोडे मिसाक येनात खंय आसतात भोवन सातें दत्त भोंवचें तें गोंबे तें पाळणें चडांक थोड्यांक ಎಂತ ವೈಭವ ಆಡಂಬರ ಗಮ್ಮತ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸ್ಟ್ कितें आसचें हां देव तेंपलांत सगळ्यांनी सांगाता मेळत जाय देवाक आराधन करी जाय देवाक अर्गां दी जाय फुडल्या वर्साक देवाची बेसांव मागत जाय म्हणणें गे हां लोक खंयच्यान बिजी हां दुकरामास करच्यांत इडल्यो करच्यांत रांदच्यांत वाडच्यांत आनी हेणे सांतेंत ही गरजेंत कोण सैरे वाद वयतान आयिल्ले खंय रांदी आसात पूण ती खंयचें सिंग करचें कोणें सिंग करचें म्हजो ताळो ओडकी तूं ताळो बोंब मारचें आसा थंय आसा पूण तुमी न्ही तुमी बरी दुसरे सांगचें
तुम्ही बरी हे बरं हांगाच्यान न्ही देते दुसऱ्या अमेरिका असल्यार आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सगळें पळया थोडे सांगती आमी ट्रॅक सुकता एका पेस्ताक गेल्लो आलतारी रावन बसुल्लो सांत दिसता मस्त आनी एकलो मनीस सांतेन न्हिदता सगळो दीस सांतेन सगळे मीस शर्मा थंय बोन आसा ताका वत इला गाना गोतुना म्हाका बोन आसात कळ्ळें गी लास्ट कुमगार म्हणून लास्ट थंय गेलो पोटी घेवन कुमगार आनी पयलीं आयलो कुमगार काण घेवन समजलें मी सांगता ना कुमगार कोणाक आयला घरा विचारता न्ही कुमगार कोण आयलो रे हांव काण गेलो म्हणून पळया आमी खंयसर आसांव आमची भक्त कितली देवबिरांत कितली आमची मागणी खंयच्या रितीन आमी अर्पितांव देवाळाचें म्हत्व कितें देवाळ कसलें पवित्र स्थान घेता देवाळांत कसलें पवित्रपण आसा तें आमी विसरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी हांगासर जुदेव लोक हांगासर बिजनेस करच्यान मात्र मेतेर जाल्लो पापाच्या लोकांक थंयसर एका रितीची रगत चिवचें कानेटांक वता कानेटां हां वता ना नेटा न्ही ना नेट की कानेट कानेटां हां खंय आसची ती कापये तोटान गटर गेल्यार न्ही हां ती हांगा लागली गोतुनात रगत पियेल्लें गोतुनात येदूद जावन पडटात गोरवांक किंट्यो आसात न्ही खंय किरेंट युद्ध उद्वीद जाता न्ही गायचे गोरवांचें पाड्यांचें रेड्यांचें रगत पिवन येद्यो मोठो जातात आमी काण पांय म्हणटान टप्प पटयताले कळ्ळें थोडी ताजें निस्तें करतालें गे गोतुना हांगा आसूं वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असलें रगत चिवचे मनीस थंयसर आसले देवाळांत आनी हें पळोवन जेजू भिरांकूळ राग येता एक पटी पयशे का पुणशेताक गेल्ल्या वेळार थंयसर इगर्जीच्या बोंतोणी मार्गादेगेर मस्त स्टॉलां आसलीं एकलेडे इमाज विचारली वेलांकनी मायेची इमाज कितले जातात तो म्हणालो 4,500 जातात एक फेटीच्या इमाजीक 4,500 सुबीत आसा आनी एक कडेन गेल्यार थंय तो 4,200 दिता म्हणलो आनी कडेन गेल्यार इल्ले मुखार गेल्यार तो म्हणालो 3,500 दिता चलो मुखार गेला 1 किलोमीटर पयस कळ्ळें गी थंय येताना तो म्हणालो खाली 2,000 दी म्हणालो मागीर 1,800 मेळ्ळी ती इगर्जेडे कितल्याक पळया लोकांक सोलोंक पुरसोत ना न्ही पयशे दिवन काडयतात पूण ही मास दिता सेम बऱ्या वयर बरकोटी पळया हे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितें अशेंच घडता देवाळांत थंयसर घडलें आनी जेजू कितें बेजार जाली जेजून पळया केदिंकस कोणाकी ताणें मारलेलें ना कोणाकी ताचो राग दाखयलेलो ना त्या दिसा ताका इतलो राग आयलो गी इतलो राग तकले सोडलो गी सुंबाचें छाबूक बांदलें सुंबाचें छाबूक ओडलें आनी तांकां सगळ्यांक ताणें देवळांत मारलें आनी वांटोवकाराचे मांडे खान उडयले वय की न्ही कित्याक म्हळ्यार ताका ताचें काळीज ताच्या घराच्या मोगान लासतालें आपणाचें काळीज देवाच्या घराच्या मोगान लासतालें आनी तें घर स्वराचें बुयार केलां स्वराचें बुयार थंय आनीत अन्याय जावन आसा देखून तो म्हणालो म्हजें घर तुमी स्वराचें बुयार केलां वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आज आमकां कितें संदेश दिता हांगासर आज जेजू आमकां इतलो संदेश दिता तुजें घर देवाचें घर कितें म्हणलें समजून घे देवाच्या घराक दिवचो मान वा पवित्रपण तूं दी कित्याक तें देवाच्या हजरपणाचें घर जर तर तूं थंयसर त्या देवाच्या हजरपणाक तूं मानून घेनाय थंय ती भक्त दाखयनाय देवाचें हजरपण आसा म्हूण तूं स्विकार करनाय जाल्यार त्या देवाच्या घरांत देव रावना कोण रावता देवसार रावता देवाच्या घरांत देव ना जाल्यार तें देवाळ कित्याक न्ही रायाच्या रावळेरान रायना जाल्यार तें रावळ्यार कित्याक न्ही आमच्या घरांत आमच्या घरांनी घराण्यांत आवय म्हणली ना जाल्यार तें घर कित्याक देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
हांवें प्रवेश जावचें तें देवाचें घर देवाच्या हजरपणाचें म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. देखून आमी कितें करूंक जाय, देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज पेटोवंक जाय. देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज लासोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाच्या घराक आमी अकमान करिनाये. देखून हर एकलो दारवट्यांतल्यान भितर सरतना आपली दिमी मोडोवंक, सरस्परा देवाक कालसावन मान बागोवंक. पळया, आमच्या घरांनी आदी आल्तार आसताली, ताका आमी आल्तारीचें कूड म्हणटाले वय की. आनी त्या आल्तारीच्या कुडाचो दारवटो केदो व्हरतलो आसतलो, ल्हान आसतलो, निट्ट गेल्या मांडो सरबात. कित्याक तूं ह्या आल्तारीच्या कुडा भितर रिगतना तकली बागत जाय. आसल्या देवाक आमच्या सुमयाक नमस्कार करी जाय. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या देवाळा भितर रिगतना आमी भगवून नमस्कार करून फुडें सरत जाय. मात्र न्ही, आमच्या पांयाच्यो वाणोंक काणबाई दवरी जाय. कित्याक तें देवाच्या हजरपणाचें घर. मोइजेक ते निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता, मोइजेक कितें केलें थंयसर, जळत्या बोल्या लागीं देव दिश्टी पडतना मोइजे कितें म्हणलो, देव तुज्या पांयाचें वणो काड, तूं रावलाय ती सुवात पवित्र, म्हज्या हजरपणाची सुवात. आमी देवाच्या घरा भितर रिगतना ते देवाचें हजरपण थंयसर आसा म्हणलें सत मानून घेवंक जाय. तो उरल्या धर्माच्यान पळया न्ही, खंयच्याय धर्मांत वणो घालून देवाळ्या भितर सत्तात घेवणी ना, खंयच्याय धर्मान ना. खंयच्याय जुदेव जावं दी, वा सिख जावं दी, वा खंयच्याय धर्माचे बुद्धिस्ट जावं दी, खंयचेय ना. पूण आमी खंयच्यो वणो जाय त्यो घालता. टॉयलेटाक गेल्ल्यो वणो घालनी आमी आल्तारी सडटा. आमकां कांय बगना तें पवित्रपण कितें म्हणलें, बगना. कित्याक आमचो हाम आनी आमचो गर्व आमकांच देव कोण म्हणलें आमकां कळीत करिना. तुज्या घरा भितर रिगतना तूं वणो घालताय, भायर गेल्लो वणो भायर घाल नाही, तूं भायर दवरताय, दुसरे भितर घालूंक जाल्यार भितर घालताय. तुज्या घरा भितर तूं वणो घाल नाही, दुसऱ्याच्या घरा भितर तूं घालताय, घाल नाही. मनीस खंय रावता, मनशाच्या घरा भितर वणो घालना, पूण देव खंय रावता ताच्या घरा भितर आमी वणो घालता. पळया, देवाच्या मोगान, देवाच्या मंदिराच्या मोगान आमचें काळीज पेटोवंक जाय. ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जाय. उरल्या पवित्र जाग्यांक वचा तुमी. कितली मेळी धरन जाल्यार, कितली रेंव माती जाल्यार वणो खंय दवरून येता आमी. बोल्यांत की खंय गेली पण दवरून येता, पाटी ना जाल्यार व्हडणी, पूण घालून येता हांवें घालना, घालूंक सोडिनात. कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपणूच पवित्र. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां इतलेंच सांगता, फक्त वाणो मात्र न्ही, उरले संगतींनी जायत्यो संगती देवाळ अपवित्र करच्यो आसात. आमचो स्वार्थ दवरून आमी इगर्जेक येता. म्हाका आज हेंत जायचें, म्हाका तेंत जायचें, हांवें सांगलें जायचें. मोसोर ताका दिल्यार म्हाका कितें दिवना, म्हाकाय जायचें मोसोर. हगें दवर नेवचें, हगें स्वार्थ, मोसोर, राग, द्वेश हे सगळें घेवन आमी देव तेंपलाक येता जाल्यार आमी देव तेंपल ते मेळयता, स्वरांचें भुयार करता. देखून जेजो म्हणटा, जर तर तुजी काणीक भेटोवंक तूं वेदी मुखार येताय जाल्यार, आनी थंयसर येताना तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं तुका राग आसा, बेजार आसा म्हूण भोगता जाल्यार फाटी वच, काणी थंय सोड, फाटी वच, राजी जा, ताका पटलून धर, वेंगून धर, ताका काण घे. हे दोगी तुमी मिटया काणी. तें कोणाक मानता? देवाक मानता. देखून जायते फावटी आमी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी वाठावघराचे मांडे हांगा ना जावंक पुरो, वा आंगड्यो थंय हांगासर विकच्यो आंगड्यो वा दुकानां ना जावंक पुरो, वा आमच्या पांयान थंय वाडो ना जावंक पुरो. पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर म्हजे थंय तो स्वार्थ आसा, म्हजे थंय तो मोसर आसा, म्हजे थंय तो अगें आसा, म्हजे थंय तें फारीकपण आसा, म्हजे थंय तें पसदेपण आसा,
म्हणजे तें बेबदेपण आसा, म्हणजे ती नालिसाय आसा, आनी ती घेवन आमी देव तेंपला भितर रिगताव आनी म्हाका कांयच परवा ना म्हणले बरी देवाची स्तुती करूं फुडें सरता हांव तेच ना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी देवाळ बश्ट करता मेळयता आनी तें सोऱ्यांचें बुयार जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन जेजूची उतर आयकुया. देवाच्या घराक पवित्रतायेचें एक पाठो आसा. त्या पवित्रपणाक मान दिवया. कलतेपणान ह्या पवित्रपण स्वीकार करया. त्या पवित्रपणाची मर्याद राखच्याक, ते पवित्रपण राखच्याक, ह्या देवाच्या घराच्या मोगान आमचें काळीज लासच्याक सोम्याचो आदार करपा मागया. आमेन. उबे रावया. देवा मुखार खऱ्या बाबडतान ताचें हजारपण अनुभव करन आमची खलती मागणी ताचे मुखार आमी दवरया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपंक्त जावंक तुज्या सक्तेन बोर म्हणून मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमोक कर म्हणून मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हणून मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर्वदानीक सेवा भेटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजी दाराळ बेसावन दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक, सुदारतल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बर म्हण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या दयाळा बापा, ही सौर आमची खलती मागणी आनी उसारीनातली काळजाच्या गुणांतले हेर अत्रेक आमची स्वप्नां आनी आमच्या जिविताचो भुरग्यांचो फुडार आनी विशेश जावन भावार्थांत तीर रावंक जायची सकत कश्टां अनवरा वेळार तेंते सवा आयिल्ल्या वेळार नदर तुजेर लावन तुका साक्षांव जियोची कृपा आमा समेत सांग लाभय. क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घेऊन सोम्या घेवा सती तुझे संगी आज भेटता काणी पोळी गोवा हुंडो वायनाची जिणे आमची करूंक पोवी जाऊज वारांचो सोम्या काणी घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी बरी. घेऊन सोम्या घेवा. म्हज्या भावां आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानतात तसलें जावच्याक मागात. बलिदान आपल्या महिमेक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेंपण
मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुया. वय आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सौर काळ्यांनी सौर तें जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची खेली. त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखणता तारण मेळ्ळेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भोगतांची सभा देखून सगळ्या देवदूतांनी सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वे तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कर स्मरणाचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासो तो समर्पणशी. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे हें रगात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत हें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. How art thou so good for good to young? जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणा वरवीं आनी पुनर्जीवनपणाच्या आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेब पीटर पोल आमचे गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवन बरोसर मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्ट गतीन मरण बड्या सुमेस्तान तुजें परस जडीन मुखामोल बरोवन फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण मागता वयद आमकां आमरी देवाच्या माये सांगता बगेन जुजे पोते सांगता बगेन धम तुका सांगता आनी सगळें तुका मान उल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा आमच्या फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून आनी आमच्यो वैयक्तीक सामुदायीक आनी आमच्या कुटुंबांच्यो आनी आमच्या सगळ्या भारत देशाच्यो गरजो देवा मुखार दवरून जेजून शिकयल्लें मागणें दीर घेवन म्हणुया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बोगोस आमकां ताणलें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सरेस प्रसर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बागांनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रतलें आमकां सुमेसांग तुज्या उदारका कुर्तीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर अकांतांतलें तूं वाटय महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल तुजे कशेवर म्हणे तिका शांती दे आनी एकवटान तूं सांबाळ तूं जे तरास व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सौवें आसो माया मोगो सुगुरचो आमी सुमेश एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. भावां भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सुमेस्त सुभागी सुम्या तुमच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडनाक आमकां सुमेस्तांक ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. तुका सेवच्या काळीजेयांत येता मोगा सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तुका येण्या तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टापीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या.
दर्मिकांक तुझा कुर्बे जीवी तुला वैता मोजी दिनी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वामी कृष्णा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वामी कृष्णा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोज्या आम्हा मनशांक सोडवण दिवच्याक ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारांत दिल्लें दुसरें नांव खंयचेंच ना. जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरन ताचे तावन जोडिल्लें ताचेंच कूड आनी रगत आमकां जिवीत दितलें. जेजूक ताच्या नांवाक साक्षांत जियेवंक करपा दितलें म्हणलें पाथी येवन ताचें बेसांव जोडच्याक उबें रावया. आखरेचें मागणें आमी म्हणया. प्रार्थुया पृथ्वीवन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबे मोडचे म्हूण तुवें येवजिलें. या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तूं तेंच नांव विश्वासान उसारोन सर्गार तुका सासना वाखाणूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवी. मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बडो जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची तेसांवां इरादी घेवन व्हड संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी येतात ती सर तेसांवां जारी जावन दीत म्हणून आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बळ जेजूच्या मनाक मीस नवेन पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें पवित्र तेलाची माखणी तशेंच 10:15 वरार दैवी काकुळसो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें विविध गरजां खातीर सुडकेचें भलायकेचें मागणें 11:30 वरार मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत नवेन उपरांत पिडेस्तां खातीर मागणें उपरांत पवित्र तेलाची माखणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या सर्व भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्यान बाळो जेजूच्या पुंतळाक जिविताच्या जरीसर शेया जरींतले तुमी सेवा तुमी दादोशी जातल्यात बाळो जेजूच्या आशिर्वादान तुमी भरतल्यात. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल कोंतां दुंपू आगमेंत तशेंच बेंतिल्यो इमाज्यो इत्यादी आसात. बायबल डायरी आसात. विविध बूक आसात. हे सगळे आमचे मेजुजा विरो झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी बरेपण जोडूंक उलो दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां संबंदी भुरग्यां पिडे संबंदी अस्थमा तशेंच लिव्हराचे पिडे संबंदी वखदां थंय आसात. ही घेवन असो फायदो तुमी जोडचो. मिसां तुमी ऑफिसांत दिया नंतर स्टॉलांत ती घेतात. ते सवान तुमी ऑफिसांत दिवेत नंतर थंयसर स्टॉलांत गेलयेत नंतर पुंतळार गेला आमी तुमच्या खातीर मागता. हर एका ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार दैवी काकुळतीच्या विनवणे पंगडाचें मागणें आसा. ह्या मागण्याक तुमकां स्वागत. दनपरांच्या जेवणाक कोमो करून तुमकां उलो दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमचे कुशेचें कितलें तें दान जावं संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजर जुबल्यो काजर सोदीस कुमगार वा इतर कार्य वा मिसां आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा जेवणाक कोमो करा आनी मिसर भक्तिकां तुमचे खातीर मागता.
पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्वीकार करता. तुमी दिल्ल्या दानावर बी कांय तरी ह्या पुणतळाची अभिवृद्धी करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मना कुमक करूंक ही विनंती करता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. ह्या संदर्भार तुमी फोन करून आयल्या बरें. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा, स्टॉलान मेळटा. तुमी फोन करून येवचें आनी ह्या असो फायदो जोडचो. पयस तावन कावन्सिलिंगा येतात, बेंगलोरतावन, गोंयांतावन आनी खंय खंय येतात. अपॉयंटमेंट काडून घेवन येतात. तुमकां येवंक आसा अपॉयंटमेंट काडून घेवन आनी खंडीत तुमी बरीं जातल्यात. कुमसार हांगासर आसा. हर एक शुक्रारा हांगासर सकाळीं 9:45 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसार आसात. देखून एक सुटावे कुमसार जावन ह्या पुणतळाक येवन भक्तीक आचरणांत वांटेली जावन देवाची बेसांवां जोडूंक घेवंक तुमकां अवकाश आसा. आयच्या दिसा आमचे ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयलेले आमचे मोगाळ फ्रांसीस फेर्नांडीस बापानो तुमकां आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्व आसामाच्या मिसावांक बरें मागता. तुमच्या खातीर आमी मागता. तुमकां धन्यवाद. देव बरें करूं. ताळयो भेटून पाद्रापाक मंगळ भाव भयणीनो, आज आमचे संगी आसात भाऊ मॅक्सी भाऊ पुरब्याचे संगीत दिवन आमकां मागोवंक कुमक करतात. डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुलकी थंय जावन ते येतात. ब्रदर तुकाय आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ पुरब्याचें गायन हांगा केलां आज आसात. आज तुमचो दीस सान सिसिलीचें फेस्त आसा. कोयाराची पात्रून तुमकां बरें फेस्त मागता. सान सिसिलीचे मजतीन आनीकी तुमी सुबीत गायन करतात. आनीकी करा आनी मधुर थाळ्यान देवाक मागोवंक, देवाक आराधन करूंक, देवाची स्तुती करूंक तुमच्या मुखांत आमकांय फोव जावं दी म्हूण तुमकांय मागता. तुमकांय बरें फेस्त. विश हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. तशेंच आज हांगासर व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. पुरेंकन मिसान तुमी वांटेली जाल्यात, आराधना वांटेली जाल्यात. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पाठयता. व्हडा संख्येन येया ह्या पुणतळार. थोडो वेळ सुम्या संगी करशी. सुम्या खातीर करशिल्लो वेळ निर्फळ जायना. कशें भुमी पडलेलो पावस निर्फळ जायना, देवाच्या तोंडांतलें भायर पडलेलें उतर निर्फळ जायना, तशें तुमी देवा सुम्या खातीर केल्लो त्याग आनी दिल्लो वेळ निर्फळ जायना. व्हडा आसतोरा तुमकां सगळें मेळटलें. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. मंगळ भाव भयणीनो, आमचे पाद्र्या फादर रॉबर्ट आमचे सांगात आसात न्ही. ते केदाळ भलायकेचे विशय चिंतात. भलायकी बरी आसा जाल्यार सगळें आसा. भलायकी ना जाल्यार कांयच ना, कांयच ना. देखून भलायकेचे इशारे ते दिवंत आसात. आनी ह्या संदर्भार भलायकी बरी उरोवंक कितें करी जाय म्हणल्या विशयांत भलायकेचे इशारे बरे करून तयार करतात. थंयसर जेवतना तुमकां सांगतात, तुमकां दितात. हांगासर आतां आयचे भलायकेचे इशारे भोव अप्रुबाय आसात. बारीक जावं कितें करी जाय ना, बारीक जावं कितें करी जाय. म्हजें सिंपल विधान आसा. खूब आसूं गणो आपले तांदुरीकाचे बारीक जाता चप्पाटे. बारीक जावं कितें करी जाय त्या विशयान सविस्तर माहिती मागीर पाद्र्याक दितलो. बरें करायका जेवतना. मोटें जावं कितें करी जाय तें आसा. जेवतना सांगतलो इल्लें चड काय चड जेवा. मोटें जावं आसतलें. बोवा पुरब्याचें आसा. आनी खंडीत आज तुमकां हाचे इशारे मेळटले. फादऱ्यापणो तुमकां काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. तांगे ताळयो भेटा आनी अभिनंदन दिवया. ताळयो भेटल्यार मात पावना. कितलें बरेंपण जालां थंय मागीर तुमी सांगिचे तांकां जायत की सांगतल्यात मात येता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आयच्या दिसा मोगाच्या भाव भयणीनो, माउंट रोजरी आस्पत्र आसा आमच्या इगर्जेच्या ऑपोजीट आसची आस्पत्र आमच्या मोगाची. थंयसर येवच्या आयतारा 24 तारखेर उचिता दंता शिबिरां, दंता तपासणी शिबिरां. कळ्ळें गी. दांतात कितें तुमकां हां ते बरें उरजे जाल्यार जडोवन वचत जाल्यार थंय वसा. दान घे तोंडांत. दान जाय जाल्यार वसा. थंय धर्मार्थ तपासणी आसा आनी कुडसूंक काडूंक आसा जाल्यार थंय करतात. देखून फिलींग आनी प्रकारांनी जायचे जाल्यार आनी कितें दांत काडीचे जाल्यार दवरचे जाल्यार पुरा वेवस्था आसा. येवच्या आयतारा सकाळीं 9 तान दनपारां 1 वरां म्हणसर. कळ्ळें गी. तुमकां स्वागत आसा. असो फायदो तुमी जोडचो. हांगासर भाऊ विनोद गंगोळी थोडे फावटी चुकता नांव. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार हांगासर जावची हर एक मिसां प्रसार करीत आसात. परगांवांत आनी खंय खंय सगळ्या संवसारांत हांगासर अलंकारान जावचें भक्तीपण. आयताराचें मीस तशेंच शुक्रारचें मीस नवें आराधन सगळें तें पळोवंक हर एकांक हाचे मुखार जायते बरेंपण जोडूंक वावुरतात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल
मनेस्त विनोद फेर्नांडीस तासोय मनपूर्वक उपकार बोडता शुक्राराचे हर एका शुक्रार सांजे 7 वरार आणि आयताराचे सकाळी 7:30 वरार हांगासर ते प्रसार जाता तुमी ते पळोवन येना की धाडून असो फायदो जोडचो मुखाच्या बाबणीन आयचे दिसा आमकां जेवण कुमक केल्या तांचें नांव आपयता आमच्या प्रधान याजकांनी मानाची वात दिसय म्हणून विनंती करता लुसी रोड्रिगेस वेलांकनी वाडो आयडा रेबेल्लो होस्ट इंटिट्यूशनच्या उगडासाक मुडबिद्री लिविया आणि कॅनिल डायस शित्ताडी देवस्तुती सोलन वेल्या रुजाई वाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशीर्वाद मागता गुरकारीसो प्रतिनिधी वाड्याकारासो उपकार बावडता तांकां देव बरें करूं पद तुमकां देव बरें करूं आतां नवें नाक आयतीन जावया गीत आमी गावया बाळूक जेसू ल्हान भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशां सुइश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गूण करून दैवी वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें नेण्यारां शिकयलो जेजू मेस्ते म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतल्यान मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां देखून बसया मगळ बाबणीनो जायतीं जाणां तुमी हांगासर ते सवां घालतात धाडून दितात वॉट्सॅपांत मेलांत तशेंच फोन करून सांगतात हांगासर पुंटळां घालतात हाजी जायतीं ते सवां हांगासर आसात ती वाचून सांगता जर तर तुमचीं ते सवां हाका कुडसूंक आसा जाल्यार ह्या संदर्भात तुमी मौनपणी कुडशया 31 जाणांक बरीं कामां मेळोवंक 22 जाणां बरी भलायकी लाभोवंक 17 जाणां मदीं समाधान मेळोवंक 6 जाणांक गरजागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक 6 जाणांक बरी सेरीक फावो जावंक 5 जाणांक काजारी जोड्यां भुरग्याचे देणे मेळोवंक 13 जाणांक मायग्रेन तकली पडापड गूण जावंक 40 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत उगडासाची सकत फावो जावंक 13 जाणां भुरग्यांक मोबायलाच्या विशेष एडिक्टेड जावन पयस रावंक 16 जाणांक थायरॉयड गूण जावंक 13 जाणांक तपायांच्यो गांठी दुखी गूण जावंक 25 जाणां परगांवाची विजा मेळोवंक 7 जाणां पासपोर्ट वेकेन्सी येवंक 13 जाणां रीण फरक करूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणां दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार पाटी दिवंक 12 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक 13 जाणांची वर्टिगो पिडा गूण जावंक 11 जाणांची PCOD समस्ये परिहार जावंक 16 जाणांच्या भुरग्यांनी सोडाल उलोवंक कुरपा मेळोवंक 5 जाणांची तरातराची कॅन्सर पिडा ती गूण जावंक एकल्याची तकली पडापड गूण जावंक एकल्याची तकलेची शिरांची निगमटेची गूण जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची गूण जावंक एकल्याच्या कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा सगळी गूण जावंक एका उतरप्रायच्या आवय बरी भलायकी फोव जावंक एका उतरप्रायच्या आवयच्या त्या पांयाच्या पंदापडचे किडे गूण जावंक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सन्यांक थंयसर बरीं कामां भद्रती फोव जावंक एका चलयेचें सेसवणें जावंक जिविताचो फुडार धैर्यान फुडें करूंक जिवीत बरें रुता करूंक MBBS शिकतले तरणाटे शिकूंक जाणवाय गिन्यान आनी परीक्षा बऱ्यान बरोवची धैर्य आनी जाणवाय फोव जावंक एकल्यान धरिल्लीं सगळीं कामां शबित्यान पोटा पोवंक एकल्याच्या कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याच्या कृशीचेर लागलेली सगळी कीड ती नपेस जावंक आनी बरी रुता जावंक एकल्या बरोबरान निरंतर उदक फोव जावंक तेका जाणां आतांतलीं सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक 40 आनी 5 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर मागया आनी प्रतिरितीन सुमयाक ही मागणी समर्पण दिवया आमच्या हातू बारया सर्व सावं दिता सर्व सावं दिता सगळो म्हाका चड वंडाराक हांव समा परत एपडी सगळी त्या सुमयाच्या पांयां समर्पया सर्व सावं दिता सगळीं सर्व ते सवां सर्व इरादे सुमया तुज्या पांयां समर्पित हांव तुज्या उदंड दयाच्या काकुळतीन आमकां तुज्या बेसांवांनी बर मागलेले सगळे फोव कर सुमया सगळ्यांक मागलेले फोव कर हांव समर्पिता सगळीं आमी दिमी घालया सुमया बाळका लागीं हे मागणें म्हणया ही भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजात पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोल्लो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दय नायकी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं
केल्या शिता तशें आमचे बातका मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां आणि देवस पूत मनी सलाम आणि देवस पूत मनी सलाम आणि देवस पूत मनी सलाम नमान मरिय कृपे बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सदी आणि सदवी फॉल जुस चेंजेस नमान मरिय कृपे बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सदी आणि सदवी फॉल जुस चेंजेस नमान मरिय कृपे बरले सुमे तुझे संगता स्त्रियां बिदा तू सदी आणि सदवी फॉल जुस चेंजेस आणि देवस पूत मनी सलाम आणि देवस पूत मनी सलाम आणि देवस पूत मनी सलाम महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्या जिस बळ काम चेर बेसाऊंगाले जिस बळ काम चेर बेसाऊंगाले जिस बळ काम चेर बेसाऊंगाले जिस बळ लगी भरोशान मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सुदानी तुमकां मेळटले आनी बडे आनी तुमकां उक्तें जातले तुज्या बोव घेवन ती माया मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर इकडी बतोळेता बिया भाव भयणीनो तुमच्याच गरजां खातीर तुमची कुडी खातीर तुमची सगळी कूड समेक समर्पण दिया कुडीच्या बरे भलायके खातीर मतीच्या समाधाना खातीर तुमच्या घरा खातीर घराण्या खातीर भुरग्यां बाळां खातीर कुटुंबदारां खातीर विशेष गरजां खातीर की जें कितें मागता म्हणून मागून तूं आयलाय ह्या पुणतळाक तूं आयलाय ते सगळे तुजे खातीर तुजे कुडी खातीर भलायके खातीर समे लागीं माग सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्किचो बाप तुमकां दितलो तुज्या बोव घेवन ती माया मरयेच्या मजतीन हांव केलें तें बणी आनी अदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांवय मागता आनी तें म्हाका फावो करी मागीर आमी विशेष करून आयच्या दिसा दुश्ट शक्ती वळख जाल्ल्या पासून विविध रितीच्या बांदपासा वळख जाल्ल्या पासून माट मंत्रां पितीसपणां आसल्या बियान जेतल्या पासून मदींत काळजांत बे बिरांत आकांत आसून एका रितीच्या बांदपासान आसून रातीची न्हीद नासतना मदीं समाधान नासतना जेतल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गांनी संवसारांत पूण म्हजे त्रास रशिनात तुजे बोव घेवन ती माया मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा एगडी बोर आमी मागया ह्या पुणतळाक म्हज्या हर एका भक्तिकां खातीर बडो जेजूचो आशिर्वाद भलायकी असो समाधान असो संतोश असो तृप्ती असो जैत असो सुडकेचो आशिर्वाद हर एकल्या भक्तिकांक फावो जावं दी माध्यम मुखांत सर हें नवें करता त्या सर्व भक्तिकांक बाळू जेजूची कृपा वळोवन येवं दी म्हणून आमी मागया सगळी आमची मागणी सांगाता गुंतून बाळकाक समर्पण दिवया सांगाता ही अजपांच्या जेजू बाळका कथीनांनी बेसरान बरयल्ल्या आमच्या काळजांचेर एका कोची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले बीर मोदीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारूं दी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वरये सर कस निरासपण तुजी कोमोगांनी बुजवण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन एगडी बरदोळेता भिया आमच्या हातांत त्याचेर दवरया जेजून आमचे केल्या सर्व बरेपणा खातीर ताका मेरगां दिवया 16 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय बरी मत मेळ्ळ्या खातीर 10 जाणांक बरी कामां मेळिल्ल्या खातीर 14 जाणां गरजागो बऱ्या मला विकून गेल्ल्या खातीर एकल्याक बरें गरजागो फावो जाल्ल्या खातीर 5 जाणां शुगर BP नॉर्मल जाल्ल्या खातीर दोगांचो बुद्धकांक बरीं फ्लॅटां फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या भायर पडले भांगार मेळिल्ल्या खातीर एकल्या बरी विजा फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची सिरेची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची तकली पडपड गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या खातीर एक उदरपुराच्या बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एक क्रिसीचेर बेड्याच्या आशिवाद लाभलेल्या खातीर भुरगांक 14 जाणां विजा फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच एका चलयेचे सेसवणे जावन बरी परीक्षा बरोवन आदार दिल्ल्या खातीर 28 जाणांक लाभलेल्या विविध गरजां खातीर अर्गां दितात तांचे सांगत आमच्या अर्गांक गुंतया बाळो जेजू आमच्या जे परत्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार बावड हें अर्गां मागणें सांगाता मागया ए भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हड्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळते आमी वर्णेत येयल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आमी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी आमी तुजे दवरता
तुझ्या अजापाचे माझी मारिफात तुझी भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी आणि सर क्रिस्तान तुझ्या बाळपणा मान देऊ देत आणि तुझी कळनातली दैविक मज जोडून देत सर स्तुती आणि महिमा जाऊ तुका बाळका जेजू आमेन. सुमियाचे नावे आमचो आधार सुमिया दयेन ऐक मुझे मागणे सर्वेस पो तुमचे सभे आसों सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भूमगाळ बापा तुझी गुण करची दैवी सकत पिडेस्ट कुडे लाभोंक कष्ट बघतेल्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय. या तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जण तरातराच्या पिढीने कष्ट दिल्या तुझे दयाळ दिसत घाल तांचे मोतीचे आणि कुडेची सर उदूक तांचे तान पयस कर. तुझ्या पुता बाळो जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलाय केला बाय अशांगात आणि तुझ्या संगतपणा जुळवलो दैविक अनुभव शास्त्राचे जेवे जुळून तांकां आदार जाव हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯ ಮದುವೆಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापानी पवित्र आत्म्या समेत जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बिराविया मगळ बाबणीनो बुवापूर बायन एमी सांत नवेनांत तशेंच आराधनान वांटिल्ले जावन सुमेची बेसांव जोडिल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन पठयता. देव बरें करूं म्हणटा. तुझे थंय आसावाची जर सोम्या तुझे थंय आसाची तुझे थंय आसा दया माया सोम्या तुझे थंय आसा काक तुझे थंय आसा वाची जर सोम्या तुझे थंय आसा जिवी तुझे थंय आसा दया माया सोम्या तुझे थंय आसा काक तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. तुझे थंय आसा ससनी जिवी सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक तुझे थंय आसा विशेष सोम्या तुझे थंय आसा समाधान तुझे थंय आसा ससनी जिवी सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विन हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत
ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचे आनी अभिमानाचे ह्या पुणशेतांत जायती असर्या विस्मितां घडतात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता, पळो जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें, भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी